म्हादयचे इश्यूचेर महाराष्ट्र आदार करतलो, मुख्यमंत्र्याक आशा। सुप्रीम कोर्टान सुनावणी जालीच ना, एजी म्हणटा 6 डिसेंबराक जावये। विजय म्हणटा सरकाराक पडिल्लेच ना। म्हादय अभयारण्यान राना वाठार निश्चित करपाक राना खात्याचे 70तले 6 पंचायतींक नोटीस। जमनीचे काजूंचे शेताक कुळागरांचे डॉक्युमेंट 2 म्हयन्या भितर दाखोवपाची ऑर्डर। प्रधानमंत्र्यान वाटली 51,000 नव्यान नेमिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक जॉब लेटरा। 37 सुवातींनी रोजगार मेळावे। प्रधानमंत्री म्हणटा विकसित भारताक हातभार लायात। पांच राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकांचे एक्झिट पोल। तेलंगणान बीआरएस वता काँग्रेस येता। मिझोरामान प्रादेशिक। छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थानान बीजेपीक थाकाय। जमनी बळकावपाचे केशीन एसआयटीन मास्टरमाइंड सुहेल, रॉयसन आनी एस्टेवनाक केली अटक। जामिनार भायर आशिल्ले नव्या केशीन परत भितर। मुरगांव पालिकेचो फकीर गल्लीतले 4 बेकायदेशीर बांदकामांचेर बुलडोजर। नगरसेवक सांगता काडात म्हूण सांगिल्ले, थंयच्यान वास्को वचपाक शॉर्टकट रस्त्याचो प्लॅन। आणि उप अधीक्षक पदां खातीर फिजिकल एफिशियन्सी परीक्षा 12 डिसेंबराक। जीपीएससी अध्यक्ष म्हणटा जानेर 2024 मेरेन भरतले पोस्ट। फिजिकल एफिशियन्सी टेस्टीक 62 उमेदवार।